कारण आमची बजेटाची मिटींग फाल्यां दवरिल्ले कडेन आसा, ताका लागून रिव्हिजन ऑफ रेट्स ऑफ सगळे हाऊस टॅक्स, ट्रान्सफर, ट्रेड लायसन्स, इन्कम सर्टिफिकेट, बस सगळे विंग गेल्ली 7-8 वर्सां जाली म्युन्सिपालिटीच्यो रेट्स म्हणजे कंपेरिंग टू ऑल द म्युन्सिपालिटीज. मडगांव म्युन्सिपालिटी म्हणजे मडगांव म्युन्सिपालिटी ए क्लास म्युन्सिपालिटी आनी कारणान आमचे रेट्स कंपेरिंग टू ऑल द म्युन्सिपालिटी खूब रेट आशिल्ली. आमी थोडे जे आसा ते पयलीं जे म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी ते ऑलरेडी गव्हर्मेंटान कितें वाडयलें ताजें वाडयलें ना. थोडेच आमी हातून रेट्स एक कायद्यान एन्युअली 10% एवरी इयर वाडोवपाक जाय. मडगांव म्युन्सिपालिटी तो एक्सेस म्हाका गेल्ली कितले वर्सां जालें नाशिल्लो. सो बॅकलॉग म्हणपाक हरकत ना. सो हांवें तें नॉर्मली 10 ते 15% जे मेजर खंय फॅक्टर्स आसात जंय आमी वाडोवंक शकतात थंय थोडे आमी रेट्स वाडयले कडेन आसात. हाऊस टॅक्स आमी काय एज इट इज तशेंच म्हणजे हाऊस टॅक्साचेरय डिस्कशन जालें. हाऊस टॅक्स कशें आसा जे कोण हाऊस टॅक्स फारीक करना इयरली एन्युअली कोण फारीक करना सगळे मडगांव सगळे गोंयचे म्युन्सिपालिटी 12% तांकां इंट्रस्ट पडटा. समज दामोदर शिरोडकरान 23-24 समज हाऊस टॅक्स भरलो आनी हांव 25 आयलो गेल्ल्या वर्साचे हाऊस टॅक्स भरपाक, जाल्यार बाकीची म्युन्सिपालिटी सिस्टम कशी आसा ताका 12% इंट्रस्ट लावपाचें आनी नेक्स्ट ते भरून घेवपाचें. हें आमी आज पर्यंत केल्लें नाशिल्लें, कळ्ळें न्ही. तशेंच आशिल्लें म्हणजे 5 वर्साचो आनी 10 वर्साचो समज हाऊस टॅक्स मला ताजेर तितलें वाडिल्ले कडेन आसा. मोठे जे कितें आसा फॉर एग्जाम्पल हांव दाखयता तुमकां. ब्रॉड रिलेशन फीज आमी फक्त मायनर 1,000 वाडयले कडेन आसा. ट्रान्सफर फीज अदर दॅन ब्रॉड रिलेशन आमी थोडे एक 5,000 केल्ले कडेन आसा. आनी अशें कमर्शियली एस्टाब्लीश थोडे कडेन एक 1,000 म्हणजे नॉर्मली 10 वर्साचो समज गॅप आहा. आतां मागीर कांय वाडूना आमी एकदम 50% 60% अशें वाडोवपाक गेले ना. मॅक्झिमम 20% अशें म्हणजे कोणाक त्रासूय जावंक जायना की सडनली. आनी एक्चुली कायद्यान भितर आसा की एवरी इयर हें वाडोवपाक जाय, कळ्ळें. हें हांवें अंदू घेतला इतल्याच लागून की एज अ चेअरपर्सन ह्या कावन्सिला तर्फे की फाल्यां म्हणून मुखाल्ले कोणी कावन्सिलर तेय म्हणू शकता की इतले वर्सां तुवें चेअरपर्सन कांय केलें ना मरे, तुवें ते कित्याक एक्सेस केला. कित्याक काही बऱ्यो गोश्टी आमी मागीर उलयतात आनी काही वायटूय गोश्टी आमी मागीर उलयतात. ताका लागून हांवें हें थोडें आज हो मुद्दम घेतले कडेन आनी फाल्यां बजेटा भितर हांव नमूद करता सगळें. बजेटान कारण आमकां फुडल्या म्हयन्याची बजेटाची मिटींग जातली. सो त्या दृश्टीकोनांतल्यान 10 ते 15% वाडोवपाचें इतलेंच केलां. व्हडलो आमी लोकांचेर बर्डनय घातले कडेन ना. कारण अशें जावंक जायना की भरमसाट वाडयले. स्टील लक्षांत दवरात मडगांव म्युन्सिपालिटीचे जे रेट्स आसा पळय न्ही, बी क्लास म्युन्सिपालिटी आसा ताच्या परस कमी आसा. बी क्लास म्युन्सिपालिटीचे रेट्स आसा पळय वास्कोचे फॉर एग्जाम्पल आमी गेल्ले 15 दिसांनी घेवन बशिल्ले कडेन सगळे चीफ ऑफिसर हांव एटीओ घेवन बशिल्ले कडेन आमी कंपॅरिजन करताले. पणजे म्युन्सिपालिटी, वास्को म्युन्सिपालिटी, पणजे म्हण तूं कॅपिटल सिटी आनी ए क्लास म्युन्सिपालिटी, वास्को बी क्लास म्युन्सिपालिटी, वास्कोचे आमी कंपॅरिजन करताले. कांय रेट्स आसा आमचे वास्को म्युन्सिपालिटी परस कमी आसा. सो आमी बेजिकाचेर गेल्या कांय हें करूना. कित्याक थोड्यो रेट्स गव्हर्मेंटाचे बी इम्प्लिमेंट जावपाचे आसा. त्या दृश्टीन आमी हाऊस टॅक्सा बी कांय हात लावपाक गेले ना. आज तशेंच दवरला. ज्वेलरी जमा थोडे वाडय म्हणटा